च्या खातीर मनशां मोदलो वो त्या देवाक निवडलोलो भितर स्वता यादीक आमचो नोमान देव म्हणयाऱ्या होय मावो त्या देवा नोमान देव म्हणयाऱ्या होय मावो त्या देवा देवा नावान आमचे मुखार आमच्या नावान देवा मुखार उबो रावच्याक सोदां तोया नोमान देव म्हणयाऱ्या मोय मावो त्या देवा नोमान देव म्हणयाऱ्या मोय मावो त्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्याची दुर्गेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे हासू तुमचे सवे आसू मोगालिस्तानो आज व्हडा कुशालकायेन भरून आमी आमच्या याज्ञीक पाद्री डेरिकाच्या देण्या पासो देवाक दिनवासूंक आनी मागूंक एकठांय जाल्या 4 वर्सांनी ताचो जल्माचो दीस येता अ लिपींग प्रिस्ट इन द लीप इयर पूण दिसान दीस ताची वाड जाता देवान आमकां सगल्यांक मोगान रोचल्यांत आनी आपल्या आपोवण्या प्रमाणे जिवूंक पाठयल्यांत जिवीत देवाचें देणें आनी हेंच देणें पाद्री डेरीक आपल्या आपोवण्यांतल्यान जियेता आमचो याज्ञीक जायतो बरो वावर करून आपल्या खाल आसलोल्या शेळ्यांक देवाच्या मोगान वाडूंक एक बरो गोवळी कसो बारी वावुरता ह्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी ताचेर तशेंच ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागुया पाद्री डेरिकान सदांच जेजूचेर गोट भावार्थ धरूंक आनी जेजूच्या मोगान शांतीन बोरवाशान आनी संतोशान उडी मारूंक ह्या मिसांत बोळ मागतना ताच्या सोर्गेस्त आवय बापायक सोर्गीचें सूख मागुया आज तो आसा जाल्यार तांचें तो फळ आमकां ही कल्पना मनांत धरून शिताबेन मिसांत वांटो घेवया आनी मिसाचे बेडीन पावते बरी वांटणुकेचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया ज्या वेळार आमचें जिवीत देवाच्या बोडाचेर देवाच्या बोदबेचेर व देवाच्या हसण्याचेर मांडूंक आमी विसरल्या पूण जायते फावटी संवसारी मनशांचेर संवसारी वस्तूंचेर व संवसारी येवजण्याचेर आमचें जिवीत आमी मांडलां आनी भाशेन जायते फावटी फटवल्यांत संवसारी वस्तू फाटल्यान वचून ह्या सगळ्या चुकींक लागून देवा लागीं आमी आतां बोगसुणी मागुया आनी देवाचे बोगसण ताकून सगल्यो म्हणुया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगडो अपराध ह्या पासो बागेन सुद्दां सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं
आमी म्हजेच पासो पेटयता कितें भाशेन ह्या जिविताच्या देण्या पासत देवान म्हाका फावो केलें तशेंच करून आवय बापाच्या देण्या पासत आनी म्हजे फॅमिली पासत आनी व्हडल्यांतले व्हडले देणे म्हणल्यार यादनीकपणाचें जें देवान म्हाका दिलें फावो नासतना तर ह्याच यादनीकपणाच्या देण्याय पासत आनी सगळ्या वावरां पासत जो हांवें केला यादनीक असो ताचे पासत हांव देवाक उपकार आठयता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायतल्यांक तूंच तें कोणवळायन परतून दिताय. तोऱ्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिवन जिवंक आमकां कृपा दी आनी कुशेन उर्बेवून भावार्थान गोठ आनी प्रितीमोगाच्या कोणांनी तीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून फोर. आमच्या सुमया तुज्या पुताची तुका साजो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याची एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्विस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचे कालीज सर्वेस्पराचें ना ते मनशाचेर शिराप. अरण्यांतले सुकलोल्या तोंड कशें तो बरें आयल्यार ते पळोवंक ताका दोले नात. अरण्यांत सुक्या कोड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा ते मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पालां उदकान पावयतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदीच रावना. कालीस मोल्यार सगल्या वन घातकी. ताका बरे मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक थावे. हांव सर्वेस्पर जोन एकल्याच्या काळजाचो ठाव घेता. अंतस्कोन हांवूच विस्कटून पळयता आनी जोन एकल्याच्या कोरन्यान आनी वावराच्या फळां परमणे मजुरी दिता. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. परतून म्हणुयात, जो मनीस नुस्त्याचें भूत घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराचेर उपदेशाचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे न्याय तो मनांत नियालीत आसा. आमचो जबाब व्हांवत्या वालाच्या देगेक लायलेल्या रुखाक काला परमणे जातात फळां आनी कदीच बावून पडना ताची पानां. असले रुखा वरी तो मनीस सगळे ताचे कोरन्यो सुफल. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो खरेंच भागी. पूण नुस्त्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसले पळय. बरे मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नुस्त्याची वाट निसंटनाक पावयता. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे
जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून फारिजेवांक सांगले, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाच्यान बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चवनांनी बरोवन ताच्या दारवंट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पोडटा तें खावून आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवनां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस तावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरेक दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटा. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास तर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोट्टें व्हडलें पाताळ थारायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे वळवळ्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकोनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवोन जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकळ बाबा भयण्यानो, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 16व्या स्वरांत आमकां ह्यो घडण्यो, ह्यो वपारी जेजूची शिकोवण मेळटा. आनीक एक शिकोवण आनीक वपार लाजार आनी ग्रेस्त मनशाची. आनीक हो आवेसवर सुरू जाताच जेजून ह्यो वपारी कित्याक सांगल्यो हाचो संदर्भ, द कॉन्टेक्स्ट, कित्या पासत फारिसेवांक आनीक ह्यो वपारी सांगून शिकोवन दिले ताचे विशीं आमकां सांगता. आनी थंयसर आमकां मेळटा आवेसवर सुरू जाता आसतना, जे मनीस आपणाचेरूच, आपणाच्याच बळाचेर आनी आपलेच गिरेस्कायेचेर पातयेतल्यांक, त्या फारिसेवांक, त्या लोकांक जेजून ह्यो वपारी सांगल्यो. आनी जावन आसा ती एक वपार, ग्रेस मनीस आनी लाजार, जे मनीस आपणाच्या बळाचेर पातयेताले, आपणाच्या गिरेस्कायेचेर पातयेताले. आनी कांयच हो विशय पयले वाचपांत आमी हेंच आयकलां जेरेमाया प्रवादाच्या पुस्तकांत, जो मनीस आपणाच्या बळाचेर, आपणाच्या गिरेस्कायेचेर न्हय पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो भागी. ताका जाय तो देवाचो आशिर्वाद, तो देवाचें बळ आपल्या जिवितांत अणभवतलो. आनीक देवाच्या उतराकूय आमी होच जबाब दिला, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. आनी हेंच भाव भयण्यानो आमच्या जिवितांत. आनी देव गिरेस्कायेचेर आड न्हय, देवान आमकां कितें गूण दिल्यात आनी जे आमी गूण वापरता ताचेर आड न्हय, पूण आमी आमची गिरेस्काय
आमकां दिलोले गूण वापर करता तेन्ना आमचो विश्वास सदांच देवाचेर आसूंक गरज, सर्वेस्पराचेर आसूंक गरज. आनी जो कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवून आपलें जिवीत जियेता तो सदांच देवाचें बळ आपल्या वावरांत, आपल्या जिवितांत अणभवता. आनी तशें आमकां मेळ्ळें आयज पयल्या वाचपान स्तोत्रान, जो कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो सदांच देवाचे कायदे आपल्या मनांत नियाळीत आसा. सर्वेस्पराचेर विश्वास आनी ताच्या बळाचेर विश्वास दवरून जियोप आमकां सगल्यांक फायद्याचें. आनी तेच भाशेन आमी शुभ वर्तमानांत पळयता ही ओपारीन, जो कोण आपणाचेच बळाचेर पाती येता, आपणा लागीं आसा, गिरेस्काय आसा ताचेर पाती येता, तो दुसऱ्यांचे हाल उपद्रे नको. दुसरो कितें भोगता, दुसरो कितें ताचें दूख कितें ताका समजना. आमी एक गिरेस्त मनशाची खबर आयकल्या, कोणाकूच ताणें वायट करूंक ना, पूण तरी आसतना तो एमकोणान पावता. कित्याक पासून? कित्याक तो दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक विसरलो. कित्याक दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक विसरलो? कित्याक ताच्याच बळाचेर, आपलेच गिरेस्कायेचेर तो पातयेलो. आनी हेच भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत घडटा. आमी आमच्याच बळाचेर गिरेस्कायेचेर पातयेता, दुसऱ्याची गरज कितें, दुसरो कितें भोगता तें आमकां कांय समजना. सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. सदांच देवाच्या बळाचेर पातयेता आनी सदांच आपल्या जिवितांत तो दुसऱ्या सोवे उदार, दुसऱ्या सोवे दुसऱ्यांची गरज वळखता, तांच्या आदाराक पावता. आनी हेच करूंक भाव भयणीनो आयज देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. देवाचेर पातयेवन दुसऱ्या सोवे आमी दोयाळ जावं. भाव भयणीनो आयज आमी सगळीं ह्या मिसाचे भेटेंत आमच्या यात्नेक भावा फादर डेरिका बसोत देवाक दिनवासता. आनी कांयच हेंच देवाचें उतर नियाळटा आसतना जे दोन गूण आमी पळयता आयज देवाच्या उतरांत, तेवूय हांव ताच्या जिवितांत पळयता. देवान ताका जायते देण्यांनी, आमी ताका वळखता, जायते देण्यांनी गुणांनी बोल्ला. आनीक हे आपले गूण तो वापरता आसतना ताच्याच बळाचेर, पूण देवाचेर पातयेवन तो वावर करता. जायते पावटी ताच्या जिविताचेर हांव पळयता तेन्ना फिरकोजीन जायतो वावर करता. आनीक जायतो वावर करता आसतना ह्याच मनान की फिरकोज जिवाळ जावचे पासून ओदीक आनी ओदीक देवाचीं बेसांवां आमचे फिरगोजेन, तुमचे फिरगोजेंत मेळचे पासून जायतो वावुरता, जायत्यो कार्यावळी. आनी जायते पावटी हांवूच म्हणटा, इतल्यो कार्यावळी करूंक खंयचें बळ ताका मेळटा, इतलो वावर तो करता, बळ खंयचें ताका मेळटा. ताचें बळ जावन आसा सर्वेस्परूच, ताचें बळ जावन आसा जेजू. कितें देवाचेर, सर्वेस्पराचेर, बळाचेर तो पातयेता, ताचेर न्हय. देवान ताका गूण दिल्यात, पूण ताचें बळ जावन आसा सर्वेस्पर जेजू. आनी ह्याच बळान हांव पळयतालो जायतो वावर फिरगोचेंत करता. आनी दुसरोय गूण जावन नियाळटा आयज तोय ताच्या जिवितान खुबूच परजळटा. आनी तो म्हणल्यार दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेवप. दुसऱ्यांची गरज कितें ती तो जाणा. सांगचे पयलीं तो दुसऱ्यांच्या आदाराक गरजेक पावता. कित्याक ताचें बळ जावन आसा सर्वेस्पर. आनी तोच सर्वेस्पर देव दुसऱ्यांची गरज वळखूंक आनी तांच्या गरज न्हयच फकत गरज वळखूंक, पूण तांच्या आदाराक पावूंक, घडटा ते भाशेन आदार दिवंक तो सदांच आयतो. आयज हेंच ताचें जिवीत आमी नियाळटा. आनीक जायते ताच्या जिवितांत गूण परजळटात. आयज ताच्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनी ओदीक आनी ओदीक सदांच देवान ताका हो वावर भोव करून ताचें यादनीकपण आनी ताचें मुनियारपण सदांच जिवंक, आदार दिवंक, बळान भरूंक आनी ओदीक तो सर्वेस्पराच्या बळाचेर पातयेवन पोरचेक खंयसरूच तो वावरता. आपलें मुनियारपण देवाच्या आदारान फुडें व्हरूंक ताचे पासत मागता आसतना आमी सगलीं देवाचेर सदांच पातयेवन दुसऱ्यांचे गरजेक पावतलीं भाव भयणां जावंक, क्रिस्ती भावार्थी जावंक आमची मागणी ह्या मिसाचे भेटेंत देवा मुखार दवरुया.
उभी राहूया. आमची मागणी आमची गरजू देवा मुखार आमी उबारुया. जेजू बऱ्या गोवल्या पोरी आमच्या गोवल्यांनी पोरजेची मोगान सेवा करूंक उदार काळीज मोन दी म्हूण खालतिकायेन मागता बापा. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत आयज वाडदीस समोरून जाल्ल्या पाद्री डॅरिकाक बरी भलायकी फावो कर आनी तो कोट्टा तो वावर देवाक मानता तसलो जावंक ताका पवित्र आत्म्यांच्या देण्यांनी बोर म्हूण विस्वासान मागता बापा. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची फादर डॅरिका उदेशी जायतें बरेपण आमचे फिरगोजेंत पसरता. ह्या फुडें ताच्या बऱ्या वावरा वरवीं आमची पवित्र सोबा ओदीक फोळवंत जावंक आमी ताका आमचो सांगात दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या जिवितांत देवाचें बी किल्लायता. पाद्री डॅरिकाच्या आवय आनी बापायन ताका जिविताचें देणें फावो केलें आनी शेकी पाद्रीपणाचें बी ताच्या जिवितांत रोयलें. आयज तीं ताचे सांगाता ना खोरी पूण जें बी तांणी रोयलें तें आयज झाड जावन दुसऱ्यांक आदार जाता. तर ताचे सोर्गेस्त आवय बापायक सोर्गीचें सूख आनी देवाची काकलूत मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची बोदळ बापाची मागणी आमी बदलान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Stenian paposalo Prithum enam candilo Munsa chabaurangelo Bejoy tantu kaunto Wakani tuka
Dulcean paposalo Dakwalin pelon dilo Munsha chabaran kelo Betoy tanto kasoro Moje बाबंदोया आमचे बलिदान सूर पवित्र देवा बापाक मानतात असले सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमची पवित्र सोबीचे आत्मा सर्वेस्वर मानून घेऊ कोण बळा बापा या बलिदाना वरवीं आमचे दोणबडींचे तुजो आशीर्वाद घाल आनी ह्या काळाच्या आमच्या बायल्या प्रातिचात्य आचारून भितरल्या आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सवे हासो तुमचे सवे आसू आमची काहरसा उबार होया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासू ह्या भुंयवोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रारा सासूंचे देवा सोब काडी आनी सोबताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतले अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतले तुज्या काळजाचें उदारपण आमचे दोळे आमकां दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करूंक गुरजेपतांक आदार दिवंक पावतले हे परी आमचे सोरवणीचे पोर बेग तूं आमकां तयार करता देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्ता संगाती तुजी स्तुती आमी गायता बापा खरोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचो सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश मरोन सुसूंक छादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी अन्यांतलें पियात ही म्हज्या रगताची खालस नवे आनी सासीक करडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हजे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बाबार्थाचो गोड पोरगोटोया सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समोरता तुझे पूर्ण जीवन पण आम्ही पोरगोता तुझ्या येण्याक आम्ही योत्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा मोसी आवय इदालीन आनी बापूय आद्रियाव तांची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतली ती आपण वेली जशी पवित्रां बरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता करीत भाशेन वाडदीस समारंभतलो आमचो याज्ञीक भाव फादर डॅरी सदांच ताचें याज्ञीकपण जियोवंक आनी तेच भाशेन आपलें मुनियारपण चलोवंक ताका तुज्या देण्यांनी आशिर्वादान भर तेच भाशेन सगळ्या हेर ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक तुज्या आशिर्वादान मोयपासान बाळगून सांबाळ अशी आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन चुजे बागयोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोल्विदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा सर्वेस्पराच्या बळाचेर आमी पातयेवन आमच्या जिवितांत आमी फुडें वचूंक आनी तोच म्हजी ग्रेस्काय हेंच आमच्या मनान आमी गोड धरूंक ताची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज संपली आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेक पडूंक दिनाका पूण वडांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा भायल्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सबस्के आमकां निसुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडरा जेजू क्रिस्ता शेणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलुतीन सर्व पातकांनी सिटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाताची दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता सासणच्या सासणांक शिम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाची संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाची संसाराचे पाप कातले
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास थाडीन आसोंक पूण तुजी काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. ओ जन आसा जिबो जेजू आमची कोरी ग्रेस्काय आमचे कोडें बोळ ताचेरूच पातयेवन जिवितांत फुडें वचूंक तूं आमकां आयजुलो करता. ताच्या जेवणांत तुमी सगल्यांक आसा एकल्यान ती सुभागी. सगळ्यांत आमचे विचाराचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù da quel ami fate, tacia shivanami chivi. Gesù da quel ami fate, tacia shivanami chivi. Da quella iniamo chapapon, di sabata.
जेजू तूं आमच्या काळजान आयल्याय देखून तुका दिनवासता. ह्या मिसान मेवलोल्या तुज्या उतरांक आमच्या काळजान उर्बा दिल्याय देखून वाकाणटा. ल्हान वस्तूंनी सोर्गीचें राज आमी बांदूंक जाता आनीक सोर्गीचो रस्तो धरूंक जाय हो शिकोण तुवें आमकां दिल्याय देखून दिनवासता. आयज व्हडा दिसाक समोर तोल्याक पाद्री डेरिकाच्या जिविताच्या पासत वाखाणटा. तुज्याच वरवीं आमकां जेजूचे आसणे आनीक मोग वळखूंक मेळटा. ताज्या सोयंबान ओत्मीक देण्यांक पासत आमी तुका आर्गां दिता. आमचो पादिगार कसो आनीक एक गवली कसो ताज्या जिविताच्या देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देवाचे सोयंबान ताजें सोयम एक जावंक आमी प्रार्थता. आमेन. उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगळ बापा, तुझ्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे फळ आमचे जिणेंत तो कसो कर आनी बऱ्या कोणांनी तो अदीक तीर जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सुमयाची क्रिस्ता वरवीं. मातशी बसूया. तर मोगळ बाब भयणीनो, सगल्यांक पयले सुवातेर दिनवासचे आदीं हांव भोव पवित्रेत्वेक बापाक पुताक पवित्रात्म्याक हांव आर्गां दितां, वंदन दितां. कित्याक ताजेच येवजणेन, देवाचे येवजणेन देवान म्हाका हो दीस फावो केलो 4 वर्सांनी एक फावटी बर्थडे सेलेब्रेट करपाक. कित्याक हांव जाणा हें भाग जायते जाणांक मेळना, भोव थोड्यांक. आनीक कित्याक हांव दुसऱ्या वर्सांनी करिना, आय डोंट सेलेब्रेट ऑन 28th. हांव रावतां 4 वर्सांनी सारको केन्ना येतलो काय म्हूण पासियन्स काडून. जायते फावटी हांवें आयकलां लीप इयराक कांय आमची भाव भयणां काजार जायनात. तांकां दिसता लीप इयराक काजार जावप म्हणजे तांच्या काजाराचेर मालदिसां पडप, हो कितें वायट घडप. हांवें आयकलां जायते फावटी. म्हजेर आजून पासून कसलेच मालदिसां पडोंक ना. देवान म्हाका आयज पासून राखला, सांबाळला आनी हाका लागून हांव देवाक दिनवासतां. आनीक केन्नाच आमचे मतींत आमी घेवचें न्हय ना लीप इयर इज वेरी, इट हॅज अ बॅड ओमेन. ना, सगळे वर्सां सगळो दीस देवानूच घडल्यात. सगळे दीस अशें आमी देवाक दिनवासूंक जाय. कित्याक आनीक एक एक्स्ट्रा दीस देव आमकां दिता. कित्याक जायते पडे म्हणटा आमकां टायम ना, टायम ना, वी आर सो बिजी. पूण ती म्हणटा बरें चल आनीक वर्स दीस घे तुका. सो देवाचें कितलें बरेंपण आमकां. हाका लागून आय प्रिसायसली सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑन 29th, नॉट ऑन अदर इयर्स. पूण दुसऱ्या वर्सांनी म्हाका विश करतात. आय एक्सेप्ट द विशीज बट आय डोंट सेलिब्रेट. तर आयज देवाक दिनवासतां ह्या दिसा पासत. आनी तुमकां सगल्यांक हांगासर आयल्यांत वो करून फादर एल्वीस जायतो आदार म्हाका दिता. जेन्ना हांव खंयसर वेता तेन्ना तो एसिस्टंट कसो हांगासर सगळें पळयता. मिसाचें मांडावलो करपाक जावं कोण मेलो जाल्यार ताका मरण करपाक, बातिजम दिवपाक, हे भाशेन जायतो भार तो घेता. आमचे फ्रिगोजीन आदार करता, जावं दुसरे पाद्रींक सिमिनरी आसता तांकां मिसाची अरेंजमेंट करता.
आनीक निमाणे केन्ना उगडास आसना अरे मिस करपाक रातचो उगडास येता मागीर मागीर ताका गमता फाल्यां मिस आसा तर ताका दिनवासता जाय तो हुस्को तोय बी आमचे पासून दाखयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालून तो जावन आसा आत्मीक गुरू आमचे सेनमरीचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर ऑफ आवर सेनमरी भुरग्यांची आकारणी करूंक देवान ताका जबाबदारी दिल्ली आसा आमी ताच्या वावरा पासत आमी देवा लागीं मागता हांव सगळ्यांचें नांव घेवना पूण सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा तुमी हांगासर पयसतानूय आयिल्लीं आसात ह्या म्हज्या दिसाक तुमी वांटो घेवंक आनी मागूंक आनी आमी जाणा व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें आमी दिवंक सोदता हांव तें म्हणल्यार मास नॉट मे बी द गिफ्ट्स like money or other things. Yes, they are also important, but the greatest gift, greatest treasure we can give is the Holy Mass. हांव दिनवासता तुमी हांगासर आयलीं आनी म्हजे पासत देवाक दिनवासलें म्हजे पासत मागलें ह्या पासत आनी हांव जे भाशेन फादर एल्वीस म्हणटालो देवूच म्हाका बळ दिता आनी देवाच म्हाका हें यादीकपण फावो केलो म्हजे आवय उदेशी गेल्ल्या वर्साक म्हजो पांय आशिल्लो बद्याक आनी तो म्हणटालो हांव तुजे फुडले बद्याक आसचो ना आनी कोणी देवाची येवजण मायपाचे देवा देण्या पासून हांव देवाक दिनवासता तांच्या मोगाक लागून हांव ह्या संवसारांत जल्माक आयलो आनी म्हज्या आवयक लागून हें म्हाका यादीकपणाचें देणें फावो केलें तर हांव चड वेळ काडिना कित्याक पयसतान आलेलें आसा कारण तुमकां कामाक वचूंक जाय सगल्यांक दिनवासता बूक करून आमचे फाब्रिकाचे मेंबर्स जाय तो वावुरले ते जो आमचे आयज बँड स्टँड आसा भायल्यान ताचें इनॉग्रेशन आसा तें करपाक आनी फिरगोशीन जायते कन्स्ट्रक्शन काम चलता फाब्रिका मेंबर्स कन्स्ट्रक्शन कमिटी जायते वावरतात तशेंच पॅरीश कावन्सील एक्सको जाणें जायते हो मांडावळाची घडोवन हाडल्या तशीं दुसरे एसोसिएशन्स आमचे गोशीन आसात ताका दिनवासता सगल्यांक आमचो गॅबी फोटोग्राफर शिवलेचो सदांच आसा आमचे मदें ताका दिनवासता वेलकम जाचे लागीं जो आपलो मिडिया ताचे लागीं एक चॅनल आसा ताकाय बी दिनवासता आमचो कोय मेंबराक आनी सगल्यांक कोणाकूय विसरलो जाल्यार देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हजो भाव शुबट दुबय आसता स्पेशली बर्थड्याक आयला ताकाय आनी ताच्या कुटुंबाक दिनवासता आतां आमी केक कातरतले आनी उपरांत विश करून तुमी ते वाटेन वेचे भायल्यान च्या आनी केक आसा तर तुमी घेवचें म्हूण मागता उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन देवाच्या बळाचेर पातयेवंक तुमकां धाडटा तुझी बरेपणा कशी आयतल्या तुजो ओगोलील मोग कसो म्हूण मेजतल्या तुझी बरी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनियांक कशी पाडयतल्या
Sol matzo disuso, sol matzo